हे बरोबर तुझे म्हणजे पॉलिटिकल इंटरव्हेन्शन किंवा पॉलिटिकल सोल्युशन ना वगैरे जे म्हणटा न्हय हे डोळ्यांक पाणी लावपा खातीर सध्याचे मुख्यमंत्री म्हणटा हेचें कारण अशें सांगता की हेंची कर्नाटकांतल्या बीजेपीची तेंची जी ऑर्गनायझेशनची बैठक जाल्ली जून 2010 बैठक कित्या खातीर घेतलेली ह्या पक्षान की नक्सलिझम कसो टॅकल करप तेचेर पण ह्या नक्सलिझम टॅकल करण्याच्या हेचेर त्या मुद्द्याचेर डिस्कशनाचेर त्यांच्या त्या बैठकीचेर त्या चिंतन बैठकीचेर कर्नाटकाचो जो वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर आसा ईश्वरप्पा तेणी म्हादय कळसा भंडुराचो प्रश्न उपस्थित केलो आणि थंय तेणी सांगले की सेंटराक जे काँग्रेस गव्हर्नमेंट आसा आणि गोंयानय काँग्रेस गव्हर्नमेंट आसा ह्या कारणा खातीर आमकां अडचणी निर्माण करता म्हणजे हो प्रश्न केवळ लिगल आणि बाकीच्या माध्यमांचो एनवायरमेंटल न्हय ताका पॉलिटिकल सोल्युशनय बी तेची सायड एक आसा ती आमी जपूंक जाय आनी ती पळोवपाक जाय ती नकारपाचो प्रयत्न म्हणजे आमचो मुख्यमंत्री करता ते वास्तवीक पॉलिटिकल सोल्युशनय आसा ताका हे समजून घेवपाचें आपली जबाबदारी टाळपाचो प्रयत्न मुख्यमंत्री करता अशें त्याच्या ह्या वक्तव्यासून आनी एक संदेश ही गजाल म्हादय बचाव अभियानान इंटरव्हेन्शन पिटिशन फायल करचें पडलें तेन्ना सरकार गोंयचो सरकार तेन्नाचो सरकार म्हादय बचाव अभियाना कडेन पळयता आसतना एक एजिटेशनिस्ट लोक किंवा एजिटेशन करपी लोक म्हणून पळयतालो तांकां समजना की बाबा जे ते करपाक सोदतात तेच करपाक सोदता राजन केरकार सारक्या मनशाक आपय बसय ताका स्टडया ताका विचार निर्मला सावंत आसा तिका विचारा तांकां केन्नाच कॉन्फिडन्स घेवना आमचे बॅड लक एका वटेन कर्नाटका एक आसा डायवर्ट करपा खातीर आनी हांगा गोंयांत निर्मला सावंताक प्रेस कॉन्फरन्स घेवची पडटाली तेन्ना आनी तिका सांगचें पडटालें की आमी इंटरव्हेन्शन पिटिशन घातलां गोवा गव्हर्मेंटान कितलेशेच फावटी एडवोकेटूच धाडूना आपले केसी फायट करपा खातीर म्हादय कोणाची म्हादय फक्त निर्मला सावंताची राजन केरकाराची किंवा गांवसराची तुजी आनी म्हाजी तांकां लागना म्हादय परिवर्तन घडोवन हाडटलो 5 वर्सां भितर कजिनो मांडवींतल्यान वतले म्हणटा हांव सांगता वतलेच कित्याक मांडवीन उदकूच जर कमी जाल्यार कजिनो खंय रावतले आनी तांकां भितरूच वचून रावचें पडटलें मात तुका परिवर्तन जर तूं घडोवपाचें आसा ह्यो बारीक आयडियाज सोशल स्किमी दिवप 1 लाख कोणाक दिवप आनी कोणाक हेल्प करप फायन जेन्ना हे मनीसूच उरचें ना तेन्ना तुज्यो सोशल स्किमी कोण पळोवपाक वतलो थंय पळय 70 वचून जे हाल जावपाचे आसा पळय न्ही ही मांडवी जर म्हादय जर डायवर्ट करी 27 खेडी याच्यामुळे बाधित जातली 70तली 27 खेडी त्यांच्या समोरचे प्रश्न आसा ते कशे सोडयतले तुम्ही म्हणजे अशो अनेक गजाली आसात आता तुम्ही सांगल्या त्या प्रमाणे आमच्या ह्या म्हादयच्यामुळे इंटरलिंकिंग जे प्रश्न निर्माण जातले न्ही आमच्याकडे त्याच्याशी जोडून येणारे ते भयावह प्रश्न आसतले आणि हेची जितकी मोठ्या प्रमाणात आम्ही दखल घेवपाक जाय तितकी अजूनही आम्ही घेवना हे आमच्या राज्य सरकारचे पण ही उदासीनता तुम्ही अशे तरेन उलयतात की थंय बीजेपीची सरकार आसा हांगा बीजेपीची सरकार आहा म्हणटकर हे बीजेपीची सरकार आसा ते थंयच्यान भितरल्यान खंय तरी कर्नाटक सरकाराकच पाठिंबो दिता अशे तरेन कितें तरी चलता काँग्रेस सरकाराक कितेंच चलता पाठिंबा दिता अशें म्हणिना बट जेन्ना जी गजाल ज्या नेटान करपाची आसा ओके त्या नेटान ती जायना पर्रीकार बाकीच्यो गजाली पेट्रोल देंवयले ताणें टाक करून पण ह्या बाबतीन कित्याक तो इतलो हें आसा तो नेट कित्याक लायना ही उदासीनता काँग्रेसीनी दाखयल्या तशी उदासीनता बीजेपीन दाखयल्या तशी काँग्रेसीनी दाखयल्या सगळ्याचीच उदासीनता पॉलिटिकल कीप असाइड देअर पॉलिटिकल अफिलिएशन्स वी लुक एट देम एज आमचो सीएम आमचो वॉटर रिसोर्सीस मिनिस्टर तो कित्याक पार्टिसिपेट जायना इतले लेवलाचे बाकीच्यो सगळ्यो गजाली खातीर तांकां अर्दवर एक वर डिस्कशन जाता कोण मेलो जाल्यार अर्दवर डिस्कशन करता ह्या विशयाचेर डिस्कशन कित्याक जायना कॉलिंग अटेन्शन मोशन घालचें पडटा आनी ते मोशनाक तो स्टँडर्ड रिप्लाय जो फिलिप नेरी रॉड्रिगेजान दिलो तोच दिता फक्त डेट चेंज करून फक्त पर्सेंटेज तेन्ना तो 30% कितें म्हणटालो आतां 45% पर्सेंटेज वाडयत रावता तुम्ही सगळ्यात महत्वाचें कितें आसा जाणा पयलींचे सरकार आनी हे सरकार हांकां म्हादयच्या प्रश्नाचेर कांयच पडलेलें ना किंवा देणें घेणें कांयच ना तेची कारणां वेगळीं आसा आज जरी आमच्या सरकारान घोशणा केली की एनजीटी कडेन प्रश्न व्हरतले म्हणून तर म्हाका दिसना ते कडेन एनजीटी कडेन प्रश्न व्हरतले अशें एनजीटी कडेन प्रश्न येलो जाल्यार तो एनवायरमेंटाच्या मुद्द्याचेर व्हरचो पडटलो एनवायरमेंटाच्या मुद्द्याचेर येलो जायत जाल्यार ह्या सरकाराक पयलीं मान्य करचें पडटलें की तुमकां वेस्टर्न घाट पॅनलचो रिपोर्ट सेन्सिटीव एरियाज मान्य आसा काय ना गाडगेळचो रिपोर्ट मान्य दुसरो तुमकां डिसायड करचें पडटलें आनी एका मुद्द्याचेर की फॉरेस्ट आणि प्रोटेक्टेड एरियाज पासून 10 किलोमीटरचो बफर झोन तुम्ही जो सेंट्रल गव्हर्नमेंटान मान्य केला आसा तो तुम्ही मान्य करतले काय ना ह्यो दोन्ही प्रश्नाचेर हे सरकार आसूं किंवा पयलींचे सरकार आसूं दोगांयकय हे दोन्ही अडचणीचे प्रश्न असल्या कारणा खातीर जर म्हादयच्या प्रश्नाचेर जर हे पोट तिडकीन जर भितर उतरले जायत तर ह्या दोन्ही प्रश्नाची उत्तरां हांकां दिवची पडटली आणि ही उत्तरां दिल्या शिवाय तांकां म्हादयचो प्रश्न सोडवणें शक्य ना. तुम्ही म्हणटात की मायनिंगाच्या इश्यूक लागून म्हादयचो सद्याक बळी दिवपाक 100%
अशी परिस्थिती आसा 100% हेचेर म्हाका तरी तितलें हें दिसना, पूण म्हादेचो इश्यू शूड बी हँडल बाय एक्सपर्ट्स नॉट बाय ब्युरोक्रेट्स अशें म्हजें म्हणणें. नाटकर्णी आसा पळय, हू इज अ वॉटर रिसोर्सीस चीफ इंजिनियर, ताका हांगा येवच्या पयलीं हांवें फोन केलो, ताका मॅसेज धाडली की बाबा गव्हर्मेंटाचें कितें सांगूया हांगा, वॉट इज युअर रिएक्शन. ताणें एक रिएक्शन हांगा दिवपाक, फोनाक रिप्लाय दिवना, मॅसेजीक रिप्लाय दिवना. ही वॉज नॉट सिरियस की खंयच्या तरी एका चॅनलाचेर बाबा ह्या बाबतींत डिस्कशन जावपाचें आसा. आमची बाजू खुबश्या लोकांक कळुनी म्हणून आपयले तेन्ना आयले ना. सो ब्युरोक्रेट्स हँडल करता, इट शूड बी हँडल बाय एक्सपर्ट्स. जेन्ना पर्रीकार म्हणटा एज्युकेशन इश्यू हॅज टू बी हँडल बाय एक्सपर्ट आनी तूं एक कमिटी काडटा ऑफ एक्सपर्ट्स, ह्या एका तूं काडटा आनी ब्युरोक्रेटा कडेन कित्याक दिता? वाय नॉट एक्सपर्ट्स? वाय ही कांट डू इट? वाय राजन केरकर कॅनॉट डू इट? वाय एनवायरमेंटलिस्ट लायक कुमार कामत कांट डू इट? तांकां बसय, तांकां केस तयार करून लेट देम हँड इट ओवर द केस टू हँड ओवर केस टू गव्हर्मेंट अँड लेट देम फायट दॅट वे. नो, कितलेशेच पैलू आसा तेका. तूं म्हणटा न्हू ते एक्सपर्टाचे वगैरे सगळे आसात, हे खरें आसा, पण तेका वेगवेगळे पैलू आसा. कर्नाटकान जी स्ट्रॅटेजी तुमी अवलंबलेली आसा कर्नाटकान, ती स्ट्रॅटेजी पयली अभ्यास करपाक जाय की तेका कावंटर करण्या खातीर. एनवायरमेंटाचो मुद्दो आसा जाल्यार एनवायरमेंटाच्या मुद्द्याच्या संदर्भात सरकारान विचार करचो पडटलो. मायनिंग हो एक म्हत्वाचो विशय आसा की ज्याच्यामुळे 10 किलोमिटरचो बफर झोन सुद्धा मान्य करतात ते, किंवा आमचे वेस्टर्न घाट पॅनल रिपोर्ट गाडगिळांचो तो सुद्धा मान्य करपाक तयार ना. ते डिनोटिफाय करपाक सुद्धा ते तयार आसात सध्या. सगळे वायल्ड लायफ सँक्च्युरीज आसात त्यो. म्हणजे पयलीं कर्नाटकान खरोखरच 7.56 TMC पाणी वापरतले काय ना, ते पिवपाचें पाणी पिवपा खातीर वापरतले. त्यांचो मुद्दो कितें आसा की हे पाणी डायवर्ट करता ते पिवपा खातीर, हुबळी आनी धारवाड खातीर. वास्तवीक हे पिवपा खातीर पाणी न्हय तर 2.78 लाख हेक्टरची जमीन इरिगेशना सकयल हाडपा खातीर हे पाणी डायवर्ट केलें वयता. हो मुद्दो त्यांचो पिवपा खातीर व्हरतात न्हू, हो खोडून काडपाची जबाबदारी राज्य सरकारची आसा. तरच आमकां खंयसरी सुप्रीम कोर्टान आमकां ओके. म्हाका एकच सांगात की शेवटचें 1 मिनीट आनी त्या 1 मिनटा भितर म्हाका अर्द मिनटा भितर एकच गजाल सांगात की एक्झॅक्टली कितें करपाची गरज आसा ह्या स्टेजीचेर. ह्या स्टेजीच्या सरकारान जितके आर्ग्युमेंट्स केल्ले आसात न्हय, म्हणजे आमच्या कर्नाटकाचे जितके आर्ग्युमेंट्स आसात जांकां व्हॅलिडिटी आसा अशें म्हणून भासयले वयता, ते कशे खोटे आसा हे सिद्ध करपाक जाय. एक पर्यावरणीय अभ्यास, त्याच्या नंतर आमच्या कडेन कितले पाणी मांडवीच्या वयरसून जे येता न्हय ते व्हांवून येतात. ट्रिब्युनल आणि ट्रिब्युनला कडेन हे सगळ्यो गजाली मांडप हातूंतल्यान प्रश्न सुटना? अजिबात सुटना, अजिबात सुटना. टेक्निकली कर्नाटकाची बाजू सावंड आसा. तो 3.8 आउट ऑफ आता आमचोच इकॉनॉमिक सर्वे जर गेल्या वर्साचो काडशीत जाल्यार वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटा भितर सांगलेलें आसा मांडवीनसून जे पाणी व्हांवून वयता न्हय ते जवळ 3665 इतके पाणी व्हांवून वयता भायर. म्हणजे हे सगळे जर आसा जाय जाल्यार हेचो अभ्यास करपाक जाय आमकां. त्याच्यामुळे आमचेर कितें इम्पॅक्ट जातलो, इकॉनॉमिक एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट, इकॉलॉजिकल इम्पॅक्ट आसा, लोकांच्या जिवनाचेर इम्पॅक्ट आसा, हे सगळो स्टडी जावपाक जाय. नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनला कडेन चला, तांकां हें करा, एक्सपर्ट कमिटी नेमा. आनी सेकंडली जशें सरान म्हटलां तशें जेन्ना एक्सेस वॉटर आसा ते एक्सेस वॉटराचो वापर कसो करतलो, हायड्रल जनरेशन पावर प्लांट घाला, ते वापर करा आनी तुमची केस स्ट्रॉंग करा. मरे तुमची केस स्ट्रॉंग करपाची हेंच ना आनी तांची केस स्टडी करपाची. ओके. थोडके भितर हांगा प्रश्न आमी समजून घेवपाचो हो प्रयत्न केला आनी खूब बरे तरेन तांणी मांडलाय बी. सरकाराच्या वतीन कोणी आशिल्लो जाल्यार चड बरे तरेन समजून आशिल्ले. पूण एक गजाल हांगा दोगी जाण, एक पत्रकार आनी एक टीचर सोशल एक्टिविस्ट, पूण तांणी एक गजाल सामकी दोगांचे एकमत जाता एक गजालीचेर की ज्या पद्दतीन हो प्रश्न मांडपाक जाय त्या पद्दतीन सरकार हो मांडना, ताजेर विचार करना. फक्त ट्रिब्युनलाच्या फाटल्यान लागिल्ले आसा, फक्त ट्रिब्युनलांतल्यान प्रश्न सुटचो ना. संपूर्ण मानवी जीवनाचेर उत्तर गोंयच्या कसो ह्या गजालीचो परिणाम जातलो आनी ते जाले जाल्यार मांडवी कशी सुकी पडटली ह्या गजालीचेर बसून कसलोच विचार जालो ना, तो जावपाचो गरज आसा. तुमी दोगी जाण आयले आनी आमचे स्टुडिओ भितर हे विचार मांडले, ताका लागून तुमचे आमी उपकारी. पळयत रावात फुडल्या विधानसभे मेरेन प्रुडंट मिडिया, द ब्रेक अवर.